पोया प्राइम खबरो। राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस फुडाऱ्यांमधल्या झगड्यांक लागून तिळारी आंदोलनाचे नाटक। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो आरोप। काय दीस वाट पळयतले, उपरांत कारवाय, आंदोलकांक शिटकावणी। राहुल गांधीन केले 2014तले लोकसभा वेंचणुकेचे काम सुरू। 20 डिसेंबराक गोंयांत NSUIचे वावुरपी आमदार आणि फुडाऱ्यांक मार्गदर्शन। जानेरात काँग्रेसीच्या महाअधिवेशनाची चल्ल्या तयारी। संजीवनी साखर कारखानो 8 दीस जाले बंद। 10,000 टन ऊस सुकून पिड्ड्यार। ऊस उत्पादकांक दितले लुकसाण भरपाय, सहकार मंत्र्याचे उतर। संजीवनी सोमारा सुरू जावपाची शक्यताय। गोयचो शिक्षणीक माध्यमाचो प्रश्न फेब्रुवारी मेरेन सोडवपाचो यत्न। प्रादेशिक भाषाच आसतले मुळाव्या शिक्षणाचे माध्यम। आमदार विष्णू वाघाचे गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनात वक्तव्य। आणि कानोळे सनबर्न पार्टीत स्मोकिंगाक पुराय बंदी। स्मोकिंग जाल्यार पुलीस अधिकाऱ्यांचेर कारवाय। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची शिटकावणी। आयोजकांनी नेम मोडल्यार पार्टीचा परवानो रद्द। आता खबर विस्तारान। राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस फुडाऱ्यांमधल्या झगड्यांक लागून तिळारी आंदोलनाचे नाटक चलना असो आरोप मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केला। अस्नुडे जाल्ल्या नाना शिरगांवकार संगीत संमेलन उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना पर्रीकारान हो आरोप केलो। आंदोलन करपी लोकांक आमची सहानुभूती आसा, ते खातीर कांय दीस वाट पळयतले। उपरांत कायद्यान कितें करपाचें आसा ते करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान आंदोलकांक दिल्या। आंदोलकांनी तिळारीचे गोंयचे उदक बंद केला। तिळारी धरण पिडितांनी फाटले कांय दीस आंदोलन चलयलां। तिळारीचे उदक गोंयांत मेळना जाल्ल्यान उत्तर गोंयांतल्या उदका पुरवणेचेर परिणाम जाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी काँग्रेसी मदल्या झगड्यां लागून ही नाटकां चल्ल्यात अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा। नाटकां चल्ल्या सगळीं पॉलिटिकल नाटकां, NCPची काँग्रेसची लढाई, तातूंतल्यान उदकाचो प्रॉब्लेम, भुरग्याचे प्रश्न सोडया। आमी कितें मदत करूंक जाय, नोकरी दिवपाची जर आली जाल्यार मागीर प्रश्न आसला तिळारीचे जर तूं दिले जाल्यार मागीर अर्जुनाची कित्याक नाका, साळावलेच्या कित्याक नाका, प्रकल्पग्रस्तांक नोकरी दिवप केन्नाच कॉन्सेप्ट अजून पर्यंत तरी सरकारान मान्य करूंक ना। बाकी कितें मदत करूंक हांव करता। ते राजकारणीच लोक कोण मारतात, एकामेकाच्या विरोधाची झगडी जालो राजकारण्यांची, तातूंतल्यान तिळारी घेणारे उदक, म्हाका तिळारी घेणारे उदक हाडायले, तातूंतून प्रश्न कसो सुटलो म्हाका एक समजत ना। ते करिना, हें राजकारण तांचें चालू आसा। 2 दीस वाट पळयतना मागीर नाल्यार कितें करपाचें तें करतले। उदक सोडपाक त्या आंदोलनाचो कांय एक संबंद ना। कलेक्टर बारीक उदक सोडल्या पुरो कालव्याच्या, खूब आमकां उदक इतलो मेळूंक जाय अशें कांय ना, कोणाक दिवपाचो अजुनूय कितें फरक पडटा। हांव हें सांगता कित्याक, करपाची इच्छा आसल्यार करपाक येता। चल्ल्या ती नाटकां चल्ल्या आनी ते जे कोण आंदोलन करता पळय तांच्या बद्दल म्हाका सिंपथी आसा। तांकां एक खबर आसा की गोंय सरकाराची कांय चूक ना, पूण शेवटी सफर जर आमी जातले जाल्यार आमकां खंय तरी ताचेर एक्शन घेवचें पडटलें। अस्नुडेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे। राहुल गांधीन 2014च्या लोकसभा वेंचणुकेचे काम सुरू केलां। येता त्या बेरेस्तारा 20 डिसेंबराक राहुल गोंयांत येता। दोनापावला NSUIचे वावुरपी आमदार आणि काँग्रेस फुडाऱ्यांक तो मार्गदर्शन करतलो। काँग्रेसीच्या गोंयच्या सुत्राकडच्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण राहुल गांधीन फुडल्या लोकसभा वेंचणुकेचो चार्ज घेतला आणि गोंय भोंवडी ही ताच्या ह्याच मोहिमेचो भाग। काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधी 20 तारखेर गोंयांत येता। गोंयचे NSUIचे वावुरप्यांक ताचे खासा मार्गदर्शन आसतलें। ताचे गोंय भोंवडेन गोंयची युवा काँग्रेस चार्ज जातली अशी आस्त हांगासरले काँग्रेस फुडारी बाळगून आसात। राहुलाची काँग्रेस फुडारी आनी आमदारां कडेनूय हांगासरली राजकीय परिस्थिती आनी राजकीय स्ट्रॅटेजीचेर चर्चा जातली। प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान राहुल गांधीचे गोंय भोंवडेची गजाल खरी म्हणपाचें सांगलें। हय 20 तारखेर येता। 20 तारीख येता न्ही सर, कितें म्हणून फंक्शन अशें आसतलें? ना तो ऑफिस बेरर्स बी आसता न्ही, MLAs ऑफिस बेरर तांकां मेळपा येता। हां हां हां, तो इंटरॅक्ट विथ द पार्टी वर्कर्स। ओके,
आणि युथ कन्व्हेन्शन बीन तशें कितें ना आसतलें? ना कन्व्हेन्शन ना. ओके ओके 20 तारीख येता न्ही? 20 तारखे येता 20 तारखे. हे उपरांत चड करून जानेराचे पयले वा दुसरे सप्तकांत राहुल गांधी गोंयांत सुमार 5,000 काँग्रेस वावुरप्यांचे महाअधिवेशनाक मार्गदर्शन करपा खातीर येवपाची शक्यताय आसा. हे महाअधिवेशन डिसेंबरांतूच जावपाचें, पण नातालाचे दीस आशिल्ल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ती अधिवेशन फुडें धुकल्लां. मात राहुल गांधी 2014चे लोकसभा वेंचणुके खातीर बांदावळीचे तयारेक लागला इतलें खरें. पणजेच्यान आमचो रिपोर्टर महेश घाडी. संजीवनी सहकारी साखर कारखानो फाटले 8 दीस बंद पडिल्ल्यान लुकसाण जाल्ल्या ऊस उत्पादकांक लुकसाण भरपाय दिवपाचें उतर सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान दिला. कारखान्यांतलो अल्टरनेटर जळिल्ल्यान फाटले 8 दीस कारखानो बंद आसा. हाका लागून 10,000 टन ऊस सुकून पिड्ड्यार जाला. नवो अल्टरनेटर बसोवपाचें काम चल्लां. सोमारा सावन संजीवनी परत सुरू जातलो अशें ढवळीकारान उलोवन दाखयलां. मेजर पार्ट अल्टरनेटर म्हणटा तो फेल जालो आनी तो पार्ट मेळपाक आमी खूब प्रयत्न केले. कोल्हापुरा मागीर जयसिंगपूर, इचलकरंजी सगळ्या कडेन ज्यांच्या कडेन शुगर कारखाने जंय खंय खंय आसा थंय आमी ताबडतोब विचारपूस केली. पूण तातूंतल्यान आमकां मुंबय एक पार्ट अवेलेबल आसा अशें आमकां मेळ्ळें आनी आमी मुंबयच्यान पयर तो पार्ट हाडलो राती. पूण जें कितें शेतकऱ्या हेजे मदीं लुकसाण जालां जवळ जवळ 10,000 टनाचो जो उसाचें लुकसाण जालां कापून सुकला ते शेतकऱ्याक लुकसाण भरपाई सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी दितले. त्याची चिंता करपाची गरज शेतकऱ्यांनी ना. सगळ्या शेतकऱ्यांनी शुगरकेन शेतकऱ्यांनी आमकां सहकार्य केलां. नवे टॅक्निकल नो हाव तांकां दिल्ले आसा. नवे बरे ऑफिसर आमी थंय अपॉयंट केल्ले आसा आनी हें 1 लाख प्रोडक्शन तर 2 वर्सांत आयलें तर कंप्लीट शुगर फॅक्टरीची मशिनरी बदलून नवं तंत्रज्ञान जें आयलां तें आमी शुगर कारखान्याक बसोवन प्रोडक्शन सुरू करतले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.